फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात राज्यात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्या। 891त 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला। स्थलांतरण, अर्थीक परिस्थिती, सांजपिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या कारणाक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें कळटा। राज्यात फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्यात। हातून 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला। स्थलांतरण, वायट अर्थीक परिस्थिती, सांजपिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या सारकिल्ल्या हेर कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें ठाकूर हांणी म्हटलां अशें कळटा। भुरग्यांनी शाळा सोडची न्हय तशेंच अर्थीक स्थिती वायट आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत सगळ्या राज्यांनी समग्र शिक्षा अभियान सुरू केला। या अभियाना खाला विद्यार्थ्यांक फुकट युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकां, येरादारी भत्तो दितात। ते भायर तांच्या खातीर तात्पुरती हॉस्टेलां उबारतात अशें मंत्री ठाकूर हांणी दिल्ल्या जापेंत नमूद केलां। शाळा सोडपी भुरग्यांची आंकडेवारी 2021-22 ह्या वर्सा वट्ट 98 भुरग्यांनी शाळा सोडली। हातून 35 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव। 2022-23 253 भुरग्यांनी शाळा सोडली। हातून 120 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव। 2023-24 ह्या वर्सा 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा। हातून 88 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव। 2024-25 ह्या वर्सा 148 भुरग्यांनी सोडली शाळा। हातून 59 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव। 2025-26 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा। हातून 72 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।